कुडचडे हे खूबशे पयलीं रवींद्र भवन गोंयचे आनी तेजें एक्सटेंशन करपाक चालू केल्यार 9 वर्सां जालीं आज पासून कंप्लीट जायना हांव न्हू कित्याक स्पीकर सर आनी दुसरे स्पीकर सर रवींद्र भवन कुडचड्याक गेल्या वर्साक 1,40,00,000 दिल्ले आमी युटिलायझेशन केलें 72 lakhs पूण डिमांड घातलेलो पयशे रिसीट धाडले पूण पयशे येवना पूण रवींद्र भवन सगळे फूल 1.5 lakh 1,50,00,000 युटिलायझेशन जालें म्हाका खबर ना कशें तें म्हणजे रवींद्र भवन कुडचडे काम करना आसतलें स्पीकर सर वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर जो आसा तेका सरकार अनुमती दिता म्हणजे खंय तरी पयशे दिता आनी पयशे दिता तेन्ना कल्चरल प्रोग्राम जेन्ना रवींद्र भवन कुडचडे बरयता आमच्या आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटान ते फुडें वचना हांव नको कित्याक स्पीकर सर कला सन्मान स्कीम जी आसा ही कलाकाराक दिवपाचें करता म्हणजे द आर्टिस्ट हू हॅव परफॉर्म्ड ऑल देयर लायफ आणि they are recognized. They have been given this scheme. However, government of Goa today with social welfare department, whoever is getting Kala Sanman scheme, they are not giving the DSS scheme to the wife or the grandmother. I don't know why, Speaker sir. You are supposed to felicitate artists. You give them the required म्हणजे त्यांना जे लागता ते दिवपाक जाय. सर ते आर्टिस्ट पण त्यांना पैसे दिता जर तेजे घरकान जर DSS पेन्शन मागता वगैरे आता त्यांना कित्याक बंद करपाचें स्पीकर सर हे सरकारान लक्ष घालपाचें स्पीकर सर हांव कित्याक अशें करता आर्टिस्टाचे एगेन्स्ट आसा काय सरकार म्हाका खबर ना स्पीकर सर आज कल्चरल सेंटर जेन्ना आमी करता म्हणटा स्पीकर सर आमचे कुडचड्यार कल्चरल सेंटर करपाच्यो भावना भितर घेतलेली आनी पयशे मोडपाचे आशिल्ले पूण कुडचड्यार कल्चरल हब आसा पूण ते फुडें पयशे मोडूंकूच ना स्पीकर सर आनी अजूनय ते कंप्लीट जावंक ना स्पीकर तेजेर हॉनरेबल सीएमान लक्ष घालचें एज ही इज होल्डिंग आर्ट एंड कल्चर पोर्टफोलियो रायट नाव आज लोकोत्सव जेन्ना करता गोंयांत म्हाका दिसता म्हज्या हेजे 700 आर्टिस्ट येता आनी 614 फोक आर्टिस्ट येता ऑल देशाचे ते एक कडेनूच सारके पणजे शहरानूच कित्याक ते 4-5 दीस आमी होस्ट करता जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या तालुक्यां वचून ते कित्याक आपणाचे आर्टिस्टी दिना रवींद्र भवन कुडचडे आसा रवींद्र भवन वास्को आसा रवींद्र भवन काणकोण आसा थंय वचून करपाचें पणजे गर्दी जाता मॅच जाता आनी ते कित्याक करूं पणजे करपाचें हांव ना म्हणना कला अकॅडमीक पूण हे आर्टिस्टांक दुसरे कडेन व्हरप हे म्हाका दिसता हे काम ऑनरेबल सीएमान करपाक जाय आज आमचे सांगपा म्हणल्यार आमचो एक क्लब आसा जो दयानंद कला केंद्र जेका 50 वर्सां जाता कंप्लीट जाल्ली आसा आनी अजूनय ते क्लब मेंबर जे जाणटे आसा ते आमचो मोर्तूबाब जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आशिल्लो तेजे 50 वर्सां क्लबाक भाऊसाहेब बांदोडकरान काडून वर्सान काडून तेन्ना 100 रुपया दिल्ले ते 100 रुपयाच्या हे क्लबान कितलीशी गोष्टी करता चंदेरी फेस्टिवल जे करता इतले वर्सां तेका स्टेटीचे दर्जो दिवचो असो मागता आनी तेंचे ते क्लबाक जे 50 वर्सांची स्कीम हांव पयलीं लोक प्रोविजन आशिल्ले 40 लाख दवरला ह्या वर्साक हरशी 50 लाख रुपया एक क्लबाक दिताले हांव कितें करपाचें विचारलें स्पीकर सर तेय कन्सिडर करचें अशें रिक्वेस्ट करता आज डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर आमी जेन्ना म्हणटा एनकरेज फेस्टिवल्स इन गोवा आनी जे उत्सव करपाक करता एक उत्सवा भितर जे वेगळे वेगळे पयलीं जेन्ना आसताले खंयचे प्रोग्रामाक रवींद्र आर्ट एंड कल्चर बरयले जाल्यार ते नाटक जे आसा तांकां आमी धाडटले आतां तेजो बरयले जाल्यार रिप्लाय करना आनी कांयच करना स्पीकर सर म्हणजे आमदार आनी कांयच ना आमदार लोकांची गाडी खावपाच्यो आर्ट एंड कल्चराक बरयतना पयलीं नाटक बी दिताले आतां ते बंद केल्ले हांव कित्याक स्पीकर सर तेय मातशें पळयचें स्पीकर सर फुडें उलयता तेन्ना आमची बाकीबाब लायब्ररी ही लायब्ररीक 50 वर्सां जाता हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता की लायब्ररीचे न्यू फावंडेशन बिल्डिंग ह्या वर्सा करचें प्रोविजन तुमचे कडेन आसा पयशे आसा पूण हांव नको कित्याक लागून ते करपाक सोदना स्पीकर सर आज आरडीएचे उलयता तेन्ना आरडीएचे आमच्या मतदारसंघान आरडीएची कामां घेतल्या ती फुडेंच वचना स्पीकर सर आनी फुडें वचपाचें काम जे म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान तेजेर कित्याक 25 विजय म्हणटा म्हणून म्हणना पूण तेजेर मातशें लक्ष घालून आरडीएची कामां बेगिना बेगीन करचें आज गोवा श्री राम निवास म्हणजे श्री राम निवास अयोध्या करपाचे संकल्पना दवरल्या हांव नका खंय काम पावला ते अजूनय काम चालू केला ना ते ऑनरेबल सीएमान सांगचें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनान जे आज होम डिपार्टमेंटान वचून जे PSI न्यू जाल्या PI जे न्यू जाल्या जो ऑफिसर जो पंचनामा बाकीचे करता कित्याक ट्रायल जेन्ना करता तांकां थोडे एडवोकेट आसतले पुलिसेन पूण म्हाका दिसता प्रोसिक्युशन डायरेक्टराक ते रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय की तांकां गायड करून जे सेंटन्स जावपाक जाय कितल्यो केसी बिकॉज ऑफ सारके जेन्ना आपूण भायर पडटा हे कोणाचें काम स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय की जेन्ना
केस जाले मर्डर स्पेशली केस जाली और आनी कितें बरें सिरियस क्रायम जाली जाल्यार दे शूड मेक अ सिस्टम ऑफ अप्रोचिंग द प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट एंड टेक देअर म्हणजे इनपुट्स ऑफ फॉर्म्युलेटिंग द केस आनी हेजे फुडें वयता तेन्ना हांव इतलें सांगता हांव जाणा तूं बेल मारीत रावतलो आज 25 डिमांड आहा हांव 3 वरांनी हांव अपॉइंटमेंट आली स्पीकर सर आनी म्हाजे उलोवपाचें इतलें सांगता स्पीकर सर आज म्हजें रिक्वेस्ट आहा जे ऑडिट जे आमचे पंचायतीचे आसता आमची मतदारसंघात पंचायत कलंगूट पंचायतीचे ऑडिट करनासतना कितलींच वर्सां उरलीं हांव कित्याक ऑडिट करना they should go and do the audit. It is a part of the accounts department's duty to go and do audit of the various bodies which are under them, and they should get it done. Why are they not doing it, Speaker sir? Why are to be told? If not, they should be done, Speaker sir. Excise department चे उलयतना होलोग्रामाचो ऑनरेबल चेअरमन मला 2-3 पाटी सांगला होलोग्राम घालतलो हे घालतलो एक्सायजाची चेक दवरतले बाटली इंडिकेट जातली खंय वयता ती कितें जाता ते पण आज पासून ते फुडें वचना स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता बेगिना बेगीन करचे लास्ट स्पीकर सर उलयता तेन्ना खुबशे उलोवपाचे हातून एक बेल पतून मारतलो पण हांव एक वेट जे आसा वेट आता बंद जाल्यार कितली वर्सां जाली वेट इज देअर ओनली ऑन लिकर एंड वेट इज देअर ओनली ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वेट ऑन अदर सिस्टम्स जे लोकांची पेंडिंग केसी आहा ते काबार करचे स्पीकर सर कित्याक लोकांक त्रास करपाक जाय परतून तांकां आपयता कमिशनर ऑफ एक्सायज कमिशनर ऑफ सेल्स टॅक्स सांगपाक जाय ह्यो केसी काबार करपाक लोक कितले फाटी वयतले स्पीकर सर ते वेट काबार करपाक म्हाका खबर ना वेट बंद जाल्यार जीएसटी चालू जाले स्पीकर सर केसी चालू आहा म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून करपाक जाय फाटीं ताणें स्कीम काडलेली पण स्कीम वॉज नॉट इनफ टू फिनिश ऑल द केसीस हेजेर लक्ष घालपाक जाय स्पीकर सर पुलिसाचें हांव उलयना कित्याक पुलिसाचें उलयन म्हाका ताळो बी दीत कित्याक दिसांनी ताळो दिवपाचें लागला ताळो दिता स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान आतां तुका दाखयता हांव काय उलयना पूण ताका लागून उलयना स्पीकर सर खुबशे गोष्टी उलोवपाच्यो आसा पूण ऑनरेबल सीएम आतां बस म्हण मागीर म्हाका येवन प्रायवेटली मेळ म्हणटा तुजे सगळीं कामां करता म्हणल्यार भिवपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान आनी रडपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान सो म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना हांव भिना आनी रडना आनी फुडें मागीर तुका